सरकाराकडे खासगी उद्योगी क्षेत्रात नोकरदारांची नोंद आशिल्ली वळेरी नासप हे अजाप आसा असो तोमणो संकल्प आमोणकरान मारलो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ज्या लोकांनी नावां नोंद करून तांकां नोकरी मेळ्ळ्या त्यांची वळेरी सरकाराकडेन आसा अशें मुख्यमंत्री सांगता। गोंयांतल्या खासगी उद्योगी क्षेत्रात कितल्या गोंयकारांक रोजगार मेळटा असो प्रश्न विजयान विचारला। तशेंच सरकारान आनी खात्यान कायद्याची अंमलबजावणी करपाक तंत्रगिन्यानाचो वापर करूंक जाय आनी सरकार गोंया खातीर 100% नोकऱ्यो राखून दवरपाक शकता, पूण सरकाराची तशी इत्सा ना अशी दिसून येता असो आरोपूय विजयान केला। तशेंच उद्देगांनी राजगारांचो दिवपाकूच जाय, न्हयकारपाक शकनात अशें दिगंबर कामत मांडटा। Speaker sir, as far as that honourable member is asking for the data as far as the private industries are concerned, we have not maintained any data. But I would like to inform this August House that I have instructed basically our officers to get the data from each and every company which is existing in the state of Goa. But Speaker sir, already anga kaido asa. There is a law to make it mandatory for all the private employees to maintain and make accessible the records of all vacancies and employees hired. There are laws that made it mandatory for every employee to inform employment exchange of every new vacancy. Jena already wa kaido asa, jena already आमच्या गव्हर्नमेंटान कायदो काडला आसलो हो कित्याक जायना? स्पीकर सर, आमचो मुद्दो इतलो आहा की एम्प्लॉयमेंट स्थानिक मनशाक मेळटा आनी मेळटा जाल्यार तुमचे कडेन रिकॉर्ड आसा आनी मेळना जाल्यार कशें ताका मेळोवप हाजेर हो प्रश्न आहा की भुरगे जे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान रजिस्टर्ड जातात ते कित्याक जातात? ते जाता गव्हर्नमेंट जॉब घेवपाक, प्रायवेट जॉबा खातीर घेनात ते कित्याक ते सांगता हांव स्पीकर सर। एक म्हजो LAQ आहा, तातूंत तुमी म्हणला की 1,16,000 अनएम्प्लॉयड यूथ आसात म्हणून। स्पीकर सर, दॅट इज मोर दॅन डबल द पॉप्युलेशन ऑफ पेंजीम। आतां त्याच हातून उत्तर म्हाका कितें दिलां, 115 लोकांक गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळे म्हणून फ्रॉम फेब्रुवारी 2019 टू 6 जून 2022 कितले मेळ्ळे? 115 आनी प्रायवेट कितल्यांक मेळ्ळे? 1,740 49 1749। स्पीकर सर, 1,16,000 इतलेच जॉब मेळ्ळे। आमी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीचो पोर्टल प्रायवेट इंडस्ट्री खातीर ओपन केला। ताका डायरेक्टली इंटरव्यूक जे आफया म्हटले पळय आनी ताका कंपल्सरी केला। फर्स्ट तांच्यांनी दे शूड गिव द प्रिफरन्स फॉर द गोवन यूथ वन हू आर रजिस्टर्ड अंडर द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आनी दॅट वी डीड कंपल्सरी। स्पीकर सर, पळय एक मेन कशें आहा, तुजें कितलेंय हें बरें आसूं, इंटेंशन बरें आसूं, जेन्ना तूं कायदो वापरना, जो कायदो ऑलरेडी आसा, तेन्ना तो कितें म्हणटा प्रिफरन्स इज ऑप्शनल, प्रिफरन्स इज नॉट कंपल्शन। वी वॉन्ट कंपल्शन।